कन्सल्टंट नासतना कशें तुमी जमनी तुमी हे प्रोजेक्ट घेतल्याशिवाय तुम्ही माननीय कशें जमनी सभासद दिली allotment? एकदा एकच प्रश्न विचारत आणि consultant is not an compulsory requirement. It is only an additional. We can also analyze. आम्ही analyze करता consultanta कडच्यान आम्ही पर म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटाचेर कितलो एम्प्लॉयमेंट जातलो आणि ताका कशा पद्धतीन प्रायोरिटी दिवपाची ते आम्ही कन्सल्टंटा कडेन ठरयतले. कुणय 24,99,658 स्क्वेअर मीटर जमीन घेतल्या टोटल आणि वेर्णा 68,45,000 घेतल्या. आता तुम्ही आता अलॉट केले इंडस्ट्री केले सगळे ते उदक आसा थंय लायट आसा हे सगळे तरी तुम्ही करता काय तुम्ही ते 4,000 कोटी डेफिसीट आहा ते प्रोजेक्ट दाखोवपाक सोदता. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळी यंत्रणा उबी केल्ली आसा आणि मुख्यमंत्री जातकच हांवें ती मिटींग सुद्दां घेवन इंडस्ट्रियल इस्टेटीक हें उदक मेळपाची वेवस्था केल्ली आसा. And please give me the status of Vani Agro which was put on review. First of all, I am not aware of number exactly, but we took a review of all 151 projects. We found, I think, around 10, if I am not mistaken. It's not 25. The number may be slightly varying. We classified the 151 into different varieties. One variety where the project has been completed already or is moving towards completion. Most of the project, more than 80 or 90, are moving towards completion. About 8-10 projects have been found to be virtually closed by the promoter themselves. So we have decided that this will be carefully analyzed. माननीय विरोधी पक्षनेते परत प्रश्न एक मिनिट परत ह्याच पद्धतीचे प्रश्न असा तुम्ही म्हटलं तसं बाब निलकंठ हळकर ह्यांचोय प्रश्न असा त्याच्या वेळार तुमच्यान रेज करूं येता तो येवचोच ना. हाऊस कमिटी काढा कित्याक स्पीकर अर्देवर ह्याच प्रश्नाचेर आमचे डिस्कशन चाललेले असा. हाऊस कमिटी काढपाक काय हरकत ना न्ही. तुमचे क्लियर आसा हाऊस कमिटी काढपाक सीएमा काय हरकत ना. कित्याक वाणी माननीय मंत्र्यान उत्तरा दिल्ली आसा बद्दल तुम्ही सारखी क्लियर ना. हाऊस कमिटी काढूया कितले खरी विरोधी हाऊस कमिटी काढली म्हणून हातूंत वाईट काय ना. माननीय विरोधी पक्षनेते सारखे बसून घेयात. या 12 प्रोजेक्टा बद्दल अजून क्लॅरिटी ना. अर्देवर तुमका ह्याचेर डिस्कशन जाले आमचे बद्दल स्पीकर सर इन्व्हेस्ट अँड प्रमोशन बोर्डाच्या तुमका खूपशो गजाली घडटात. तुमका अजूनही उलोवपाक मेळटले या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर तुम्ही बसून घेयात. हाऊस कमिटी काढून काय करता तेका मागीर रिक्वेस्ट करता हाफ हाफ एन अर्देवर काडपाक स्पीकर एक क्वेश्चन कित्याक लागून स्पीकर सर आमकां चान्स स्पीकर रेज करपा आनी आमचे क्वेश्चन्स तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालयता. यू गो ऑन युअर सीट. तू तुझ्या सिटार वचून बस. तू सिटार वचून बस पयली. तू सिटार वचून बस. माननीय विरोधी पक्षनेते ताका सांगात पयली वचून बस म्हणून. यू गो अँड सिट. यू फर्स्ट सिट. विरोधी पक्षनेते ताका सांगात. स्पीकर सर तेका उभारून भायर स्पीकर थंय बसून उलय. सर तू थंय बसता. तुम्ही आम्ही सरळ public to ask, हाऊस कमिटी काढा म्हणून तुम्ही तुम्ही हाऊस कमिटी काढपा जाय आशिल्ली तुम्ही काढनात म्हणून आम्ही आता भायर सरता. हे उत्तर देत.